भटकी गोरवां रस्त्यार येरादारीक त्रास करतात. मात आतां ही गोरवां मोरजे दर्यावेळेर भोंवतना दिसतात. दर्यावेळेवेली प्लास्टीक खाता हो चिंतेचो विशय आसा. हाचेर प्रशासनान लक्ष घालचें म्हण थळावे मागतात. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. दिसता आणि ही मोरजे बिचाचेर इतली गोरवां दिसता. कारण कितें आसूं शकता आणि कितें जावं वास्तवीक बिचाचेर गोरवां ज्यांचे पाळटे स्वता त्यांच्यानी काळजी घेवपाची गरज आसा. गोरवां बिचार सोडप म्हणजे प्लास्टीक पडलेले असता आणि कितें कितें खायत असता आणि गोरवांक त्याच्या पद्दतीन त्याच्या आरोग्याक अपायकारक असता. त्या शिवाय बाकी लोक जे समुद्र किनाऱ्यार फिरांक येतले आणि कोण येतले तांकांय तांचो उपद्रव जावं शकता. गोरवां पाळटात ह्या लोकांवर कडक कारवाई करूंक जाय किंवा ही गोरवां अशा पद्दतीन जी फिरतात तांकां एक तर त्यांची वेवस्था गव्हर्मेंटान किंवा पंचायतीन ते पळोवपाचें आणि तांकां त्याच्या गोरवांक खंय तरी गोशाळेन तरी घालपाची, नाजाल्यार त्या गोरवांची वेवस्था करपाची. सगळ्याक आमी पडलेले आहा प्लास्टीक कितले पडलेले आहा आणि हे प्लास्टीक म्हाका दिसता 10-10, 20-20 एका गोरवाच्या 70 किलोचो पोटान प्लास्टीक मेळ्ळेले आसा. हे बरोबर दिसना की हे सरकारान किंवा पंचायतीन हेच्यार कारवाई करूंक जाय.